कशें आसा इश्टानू, वेलकम टू आवर चॅनल गोवन कपल डायरीज. तुका खबर आसा गोंयान केळ्याची जात्रा जाता पळय ती. हय, खबर आसा म्हाका. सो ते केळ्याच्या जात्रेचे कितें तूं आमकां सांगूं शकता, लायक ती जात्रा खंय जाता आनी त्या जात्रेची कितें इम्पॉर्टन्स आसा पळय ते. बेसिकली केळ्याची जात्रा आसा पळय ती जाता कलंगूट आनी एवरी इयर थंयसर जात्रा भरता ती बी फेब्रुवारी म्हयन्यान. ती जात्रेची इम्पॉर्टन्स अशें आसा म्हटल्यार की लायक कलंगूट एरियेंचे आनी कलंगूटच्या सरावंडींग जी इतर एरियाज आसा, गांव आसा पळय, थंयचे सगळे लोक येता आनी थंय देवा कडेन त्या देवळान येवन केळ्याचे घड हाडून दिता. आनी तेकाच लागून ते जात्रेक केळ्याची जात्रा म्हणटा आनी घडाची जात्रा सुद्दां म्हणटा. आनी तूं म्हाका एक सांग, एग्जॅक्ट लोकेशन तें खंय आसा पळया? एक्झॅक्ट लोकेशन बेसिकली आसा तें कलंगूट. हय, कलंगूट खोबरावाडो आसा पळय थंय. आनी ह्या वर्सा ती जात्रा केन्ना येयल्या? ह्या वर्सा ती जात्रा येयल्या फुडल्या म्हयन्यान, म्हटल्यार फेब्रुवारीन अमास जाल्या उपरांत. 17th हो. 17th फेब समथींग कितें तरी जात्रा येयला. आनी एवरी इयर अरावंड फेब्रुवारीच्या म्हयन्यानूच अशी जात्रा आसता ही खोबरावाडो. आनी ह्या जात्रेचे विशेश्ट म्हणजे की सगळे लोक आहा पळय इथे सरावंडींग, जशें तुमकां हांवें सांगलेलेच आसा, केळ्याचो घड घेवन येता. आनी तो केळ्याचो घड हाडलो काय देवळान येता, थंय पावती काडटा. पावती मागीर अरावंड 100 रुपया कितें आसता आनी भटजी कडेन येता पावती काडून आनी केळ्याचो घडूच सोदता. आनी देवा फुडल्यान रावन गाराणें घालता. गाराणें घातलें काय मागीर तो घड हाडप आनी भायर जे लोक आसता पळय तेंचे कडेन दिवप. आनी मागीर ते लोक कितें करता, तो घड आहा न्हू, तो थंय माटोव आसता मानींचो, त्या माटवाक तो बांदता. आनी आमकां 100च्या वयर जास्त लायक 200 उदक अशें म्हणूं शकता हांव की वयर माटवाक ते घड बांदलेले आसता. खुबूच अशें ब्युटिफूल एक तो व्यू आसता की लायक असो पळोवण्या सारकिल्लो असो आमी म्हणूं शकता. बरें दिसता खुबूच. आनी देवाच्या भितर जी लोकांची श्रद्धा, जी भावना आसा पळय, ते लोक येता आनी ते एक्सप्रेस करता. बेसिकली हांवें पळयलां की ऑलमोस्ट म्हटल्यार जे कोणूय घड घेवन येता न्हू पळय केळ्यांचो, तेंचे प्रत्येकाचो घड ते वयर लायतातूच. हय, आनी त्या देवळान आमकां देव बाबरेश्वराचें दर्शन जाता. देव बाबरेश्वर तुमी म्हणूं शकता की राखणदार. कलंगूटचो तुमी ताका राखणदार म्हणूं शकता. आनी अशें म्हणटात की कलंगूटच्या लोकांचें रक्षण देव बाबरेश्वर करता. खुबूच अशी पळोवण्या सारकिल्ली देवाची अशी भव्य आनी दिव्य आमकां प्रतिमा पळोवपाक मेळटा. आनी तुवें सुद्दां ती एनर्जी, ती पॉजिटिवनस थंय फील केलें आसतली, कित्याक हांवें जरी केल्ली आसा. म्हाका खुबूच अशें फील, पॉजिटीव वायब्स थंय फील जाल्लेले. करेक्ट. इफ हांव मिस्टेक करिना जाल्यार बाबरेश्वर देव म्हटल्यार बेसिकली राखणदार दिसता. राखणदार जशें हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आसा, जे अशे आमचे इतर राखणदार आसा, म्हापशेचो देव बोडगेश्वर आसा पळय, तसोच होवूय कलंगूटचो देव बाबरेश्वर, होवूय राखणदार. तेज्या हातीन आमकां अशी मशाळ बीन पळोवपाक मेळटा. खंयची जात्रा जावं, त्या जात्रेचें जें इम्पॉर्टन्स आसता पळय तें कित्याक आसता की लोकांक वांगडा हाडप. जो गांवचो लोक जावं सगळे वांगडा येता, गांवच्या भायर जे लोक रावता पळय ते सुद्दां वांगडा येता. आनी तो ती पर्टिक्युलर जात्रा आसता पळय ते व्हडल्या अशें आमी म्हणटा बरे भाशेन सेलेब्रेट करता. केन्ना केन्ना खंयची जात्रा अशें आमी म्हणटा पळय लायक वांगडा गांवान पालखी मिरवणूक कशी काडटा, तशीच लायक कलंगूट सुद्दां एक तो एनवायरमेंट एक खूब इम्पॉर्टंट हो जाता की लायक ते लोक सगळे अशे येता वांगडा आनी केळ्याचो घड हाडटा. बट म्हाका एक सांग, जर इन केस हांव जात्रेक गेलें आनी थंयसर म्हटल्यार बेसिकली जात्रेक गेल्या उपरांत हांव विचारलें की बाबा थंयसर घड दिवपाक जाय पळय तो, जाल्यार हांव थंयसर घड घेवं शकता? हय, तें देवूळ आसा पळय, त्या देवळाच्या भायर माटोव आसता आनी माटवाच्या सायडीक सुद्दां न्हू जी गांवची बायलां आसता पळय ती फुलां बीन विकता. आनी तेंचे कडेन आमकां न्हू हें पळोवपाक मेळटा, केळ्याचो घड बीन पळोवपाक मेळटा. जर तुमी हाडपाक विचारली वांगडा येताना जाल्यार थंय येवन घेवं शकता. सेम रेट जे तुमकां रेट म्हापसा ओ पणजे केळ्याच्या घडाची मेळटा पळय ती तुमकां थंयच रेट मेळटली आनी सेम प्रायजाक. आनी म्हाका एक सांग, लायक तुका कितें दिसता, लायक जात्रा ही आसा पळय बाबरेश्वर देवाची केळ्याची, जी खंयच्या लोकांक वांगडा हाडटा? लायक बेसिकली म्हाका दिसता की जे लोकल्स आसा न्हू पळय, इन एंड अरावंड कलंगूट एरियान रावता न्हू पळय, त्या लोकांक ती एकठांय हाडटा. आनी जे इवन कलंगूट एरियान जे यूथ आसा न्हू पळय, तेंच्या ती म्हटल्यार जी ती
संस्कृताय आसा बेसिकली ती कॅरी फॉरवर्ड जाता Carry forward तसा जाता. थ्रू म्हटल्यार ही खडांची जात्रा ती. हय सो कितें जाता की न्यू जनरेशन आसता पळय तांकांय कळटा ही आमची संस्कृती आमी आमची संस्कृती अशी फुडें व्हरपाक जाय आनी आमच्या देवाक अशें हांगासर केळ्याचो घट दिता तांकांय बीन कळोन येता आनी खंय ना खंय एक आमचे गोंयची अशी लायक विशेश्ट अशें म्हणूं शकता की ही जात्रा खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी गोंयान अशी खंय पळोवपाक मेळ्ळ्या बीन ना डिफरंट जात्रा जाता खंय एका एका देवळांनी आमी पालख्यो काडटा ते पळयता खंय मकर आसता आनी कितें कितें आसता पूण ह्या जात्रेचे इम्पॉर्टन्स तो केळ्याचो सगळो जो दृश्य पळोवपाक मेळटा तो म्हाका एक सांग ही जात्रा फक्त एकूच दीस आसता? ना मल्टिपल डेज आसता लायक अरावंड 1 वीक अशी आसता आनी एग्जॅक्ट तर म्हाका खबर ना बट आय गेस 1 वीक तरी आसता ती जात्रा. ओके, हांगासर फेरी भरता, व्हडली फेरी भरता हांगासर? व्हडली फेरी अशी ना बट धाकटी अशी फेरी भरता. जेन्ना आमी लास्ट इयर गेल्ली पळय तेन्ना आमी सेलर पळयले कित्याक थंय न्हू ते घाटणे बीन आसता पळय आळ्यान वाडटा पळय ते विकताले आनी इवन खाज्याचे मांड बीन अशे आसलेले आनी खूबच असो एक तो डिफरंट अनुभव आमकांय मेळ्ळो. म्हाका एक सांग, ही जात्रा आसा न्हू पळय ती एग्जॅक्ट खंयच्या लोकेशनाचेर आसा? सो कलांगूट तुमी मेन सर्कला कडेन पावले न्हू थंयसून जो बिचाच्या सायडीक रस्तो वयता पळय खोबरावाडे हांगा तो खोबरावाडे वयतना ती देवूळ पळोवपाक मेळटा. देवूळ व्हडलें अशें ना बट खूब ब्युटिफूल आसा आनी अशें म्हणटा की लायक थंय इवन लोकलूच न्हू ट्युरिस्ट सुद्दां येता व्हड संख्येन अशें आनी ती जात्रा एक्चुली गोंयभर खूब फेमस आहा. फेमस ह्याच कारणाक कित्याक थंय केळ्याचो अशें घड पळोवपाक मेळटा आनी केळ्याच्या घडा खातीरूच खंय ना खंय ते जात्रेक केळ्याची जात्रा किंवा घडाची जात्रा अशें म्हणटात. तर इश्टानो आयच्या ह्या व्हिडिओन आमी तुमकां जी इन्फॉर्मेशन शेअर केली आसा पळय तेज्या बद्दल थोडे क्वेश्चन विचारता. पयलो क्वेश्चन म्हटल्यार की जात्रा एक्चुली इतली खास कित्याक आसा आनी ही खंयच्या लोकेशनाचेर जात्रा जाता आनी देवळान खंयच्या देवाचें आमकां दर्शन जाता हें आमकां तुमी कमेंट सेक्शनान बरोवन नक्कीच सांगा. आनी हो व्हिडिओ सोंपोवच्या पयलीं जर तुमकां आमचो हो व्हिडिओ आवडला आसा आनी असोच खूब व्हिडिओ पळोवपाक जाय जाल्यार आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा आनी ती बेल आयकॉन दाबपाक विसरूं नाका आनी हो व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्स आनी फॅमिली वांगडा खूब शेअर करा आनी इवन लायक करपाक विसरूं नाका. चला तर मेळया अशा एका व्हिडिओन. थँक्यू. Thank you.